12:30 ते 12:01 म्हणल्यार सुमार लागलो दिसता आमकां तितल्यान मागीर आमकां 1:15 सुमार फोन केलो कोणी लागला म्हणून दुकाना उजो लागला म्हणून आनी तेन्ना उठून गेले उजो तेन्ना फायटर येवन पालयताले तेन्ना कसो जालो कितें आयडिया आसा कितें आयडिया आतां कोणी लायला म्हणून आमकां तें कांय कळूं ना कोणी अशें भायल्यान लागला म्हणल्यार कोणी लायल्ले अशें न्ही दिसता आमकां अशें आनी लागूं शकना तसो रोज दुकानार लागूं शकना आतां 15 वर्स जालें आमी दुकान भायर हाडून कितले वर्सां कितली दुकानां दुकान 2 आसली एक भाजीचे 2 भाजयेचे आमची सगळी भायर थोडे सुकी सामान थोडे भायरच वतलेले आमचे गोरवां खाता म्हणून ते हे सामान मात्र तितून वयले तुमकां कोणें सांगलें आमकां कोणी फोन करून लोकांक सांगले फायट येयले म्हणटा पालयता तुमच्या दुकाना उजो लागला कितल्यांक सुमार जालें आमकां 1:15 सुमार सांगला 1:30 मिनटान आमकां कॉल येयले पणजे फायर कंट्रोलाच्यान की घराक उजो पेटला म्हणून सो आमी इमिजिएटली थंय पावल्या उपरांत कळ्ळें की म्युन्सिपाल्टीचे कॉम्प्लेक्स बायणा उजो पेटलो म्हणून आनी गेट बंद आसली आनी भायर भाजयेचे शॉप आसले ते कंप्लीट जळ्ळे आनी भितर आमी कटरान आमी लॉक कट केले भितर घुसून सगळे आमी उजो पालयलो आनी कुशीक घरां आसली ती कंप्लिटली सेफ एज पर एस्टिमेट 50,000 लॉस दाखयता आनी 5 लाख आमी प्रॉपर्टी सेव केली आनी तितून एक माजराचें पोर आसलें तेका आमी उज्यांतल्यान वाचयलें